म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आमचे शुवर्तमान जावन आसा जुवाची 13वी चीट 16 ते 21 पर्यंत. आनी आयच्या शुवर्तमानान आमी कितें वाचता? दीस जावन आसा निमाणो ब्रेस्तार, ज्या दिसा जेजून आपल्या शिसा बरी आपले निमणे जेवण केले. आनी त्या दिसा तो सगळ्या शिसांचे पांय धुता. आनी पांय धुल्या उपरांत तो बसता तांचे बरी जेवपाक. आनी ताका सांगता, हांव तुमचो धोनी, हांव तुमचो गुरुजी. आनी आयज तुमकां हांवें शिकोवन कसली दिल्या की ह्या म्हज्या राजान जो कोण वड वचोंक जाता, व्हडलो मनीस जावंक सोदता, त्या मनशान ल्हान जावंक जाय. कित्याक जो ल्हान जाता, दुसऱ्यांचे पळयता, दुसऱ्यांक शिरवीस करता, दुसऱ्यांचे पांय धुता, तोच म्हज्या राजान व्हडलो. आनी भाव भयणीनो, ही शिकवण जेजू दिल्या उपरांत तो एकदम दुखी आसता. कित्याक तो जाणो ताणें 12 शीस जोडून काडलेले म्हणून, पूण तांच्या मदल्यान एक शीस आसलो जो ताका भोणकुनीन आनी ताका सगळें वायट करपाक तयार आसलेलो. आनी ताचें नांव जावन आसा जुदास. जुदास गेलो त्या फॅरिसांवां कडेन आनी तांकां म्हणूंक लागलो, तुमी म्हाका कितें दितल्यात? हांव तुमकां जेजू तुमचे कडेन दीत जाल्या. आनी ताणें काडून ताका 30 कॉयन दिले, सिल्वर कॉयन दिले. आनी ताणें त्या उपरांत चिंतलें, केन्ना म्हाका हो चान्स मेळटलो म्हज्या गुरुजीक हांवें तांच्या हातान दिवपाक. आनी आयज आनी त्या दिसा जेन्ना जेजू आपले निमणे जेवण करता आपल्या शिसा बरी, तो म्हणटा, तुमच्या मदें एक मनीस आसा जो म्हाका दुसऱ्या लोकांच्या हातान, फारिसांवांच्या हातान दितलो. आनी ताचें नांव काडना, पूण तो म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, कित्याक जेन्ना तें जातलें ह्या दिसांनी, तेन्ना तुमी सजमतल्यात की हांव खरोच तो तुमचो गुरुजी, हांव खरोच तो तुमी जो म्हजे वयर तुमी भावार धरूंक जाय. कित्याक हांव तुमकां जें सांगता तें घडोवन येतलेंच. आनी भाव भयणीनो, आमी सदांच चिंतूंक जाय की जें जेजू म्हणटा तें सदांच घडून येता. ताणें पेद्रूक म्हणलेलें, तूं म्हाका 3 पाटी नाकारतलोय, तूं म्हणटलो हांव नवणो तुका. आनी तेंच जालें. पेद्रू म्हणलो, हांव म्हजो जीव पासून तयार आहा, पूण तुका केन्नाच हांव अशें करचो ना. पूण कितें जाता? शेकिमे पेद्रू जेजूक ओकोना म्हणटा. आनी भाव भयणीनो, जें देवाच्या उतरान बरयलां, जें देवाचें उतर म्हणटा, जें जेजून मोडलां ह्या संवसारान, तें सगळें बरोवन आसा आमच्या बायबलाचेर. आनी जेन्ना आमकां ही सजमण मेळटा की जें जेजू उलयलां तें घडलां, आनी जें उलयलां तें घडपाचें आहा, तर आमी आमच्या जिविताचेर जोत्राय धरतले. हांव जेजून मातुवाची 24 चिटीन बरयलां की जेन्ना संवसार काबार जावपाक आसा, तेन्ना खूब कसल्यो घडण्यो आसतल्यो, खूब वायट आसतलें. आनी जो लोक ताचेर भावार धरता तांकां खूब त्रास आसतले. इंग्लिशीन म्हणटा ताका पर्सिक्युशन जातलें. कित्याक? जो लोक जेजूचो मोग करता, तो लोक एकदम जेजूक मोग करता आनी ताचें उतर आयकता. पूण संवसारांतलो लोक जो जेजू ओकना, जे देवाचें उतर ओकना, ते ज्या लोकांक देव आसा, जो लोक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तांकां नाकारता आनी तांकां वायट करूंक चिंता. देखून जेजून पयलेंच सांगलां की जो लोक ताचेर भावार दवरतलो, जो लोक ताच्या उतरा प्रमाणे चलतलो, तांकां ह्या संवसारांत त्रास आसतले. पूण ताणें सगळे त्रास आमकां पयस केल्या, कित्याक ताणें आमकां स्वर्ग उक्तें केलां. जेन्ना हे त्रास आमचे पयस जातले, केन्ना? आमच्या भावार्था वरवीं. आनी देखूनच आयज भाव भयणीनो,
त्या मातुवाचे 24 चिठीन जे बरयलां मातुवान जेजूचे येवपाचें आहा तें, जेन्ना आमकां तें वाचून कळटा तेन्ना आमी आमच्या जिविताचेर चोत्राय दवरतले, कित्याक आमकां स्वर्ग आमकां फावो केला जेजून, आनी ते स्वर्ग आमकां खरेंच फावो जावपाक आमी त्या उतराचेर, जेजूच्या उतराचेर चोत्राय धरून हें आमचें जिवीत आमी चलोवंक जाय. आनी जेन्ना आयज जेजू म्हणटा सगळ्याशी सांग, हांव जाणा तुमचे मदें कोण म्हाका वायट कोत्तलो, आनी हें हांव तुमकां पयलेंच सांगता, कित्याक जेन्ना तें घडटलें तेन्ना तुमी म्हजेर बावर दवरतले. तशेंच भाव भयणीनो, जें जेजून आपल्या उतरान बरोवन दवरलां सगळ्या बायबलान, तें आमी जेन्ना शिकता, ताजेर आमी नियाळ कोत्ता, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तेन्ना आमी आमच्या फुडाराची, आमच्या सर्गीच्या जिविताची आमी चोत्राय धरून तें आमी काम कोत्ता. देखून आयज आमी देवाचें उतर शिकोवंक जाय, त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत पालूंक जाय, आनी आमचें सर्गीचें राज आमकां घट करूंक जाय, कित्याक आमी एक दीस सगळीं जेजू बरी रावपाची आसा. आयज तुमकां हांव खरेंच एक बरो दीस आवडटा, जेजूचो दीस आवडटा तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक, आनी हांव योजितां जशें देव आमकां योजिता की तुमी देवाचें उतर शिकतल्यात, फकत वाचतल्यात न्हय पण शिकतल्यात आनी तें नियाळ करून तें तुमच्या जिवितांत करतल्यात. तुमकां सगळ्यांक एक बरो दीस आवडटा, आनी परतून फाल्यां तुमचे कडेन उलोवपाक हांव तयार आसतलों. तुमकां सगळ्यांक हांव म्हणटा गॉड ब्लेस आनी देव बरें करूं.